एक म्हणजे आता एक्सिडेंट जालो ह्या सायटीर फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट थिंग आमकां सगळ्यांक करपाचें गरजेचें आसा ती 108 आपोवंक जाय. रोड सायड परमनंट ट्रिटमेंट आमी कोणूच करूं शकना. सो सगळ्यान पयलो असा महत्वाचो इश्यू तो 108 आपोवंक जाय आनी 108 त्या जाग्यार पावय पर्यंत पेशंटाक म्हणजे एक्सिडेंट विक्टिमाक कसो सांबाळप तेतून एक 2-3 गोष्टी असता. एक म्हणजे आता जर तो रस्त्यार पडिल्लो आसा जाल्यार पयलीं म्हणटात आमी फर्स्ट इश्यू म्हणटात तो आसता सीन सेफ्टी. वॉट इज सीन सेफ्टी म्हणजे तुम्ही ज्या जाग्यार गेले पयलीं पळयात की ती सीन सेफ आसा की ना तुम्ही ट्रिटमेंट कॅरी आउट करपाक. कित्याक एक्सिडेंट जाल्या खातीर केन्ना केन्ना फ्युअल लीक आसूं शकता, एक्सप्लोजन जावं शकता. सो ते नसलें जाल्यार तुमी ती सीन सेफ करप गरजेचें आसता. ते केल्या उपरांत सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज पेशंटाक कसो स्टेबिलायज करप. आता ह्यो गोष्टी पळयतना 2-3 गोष्टी लक्षात घेवंक जाय. एक आसता हेल्मेट घातलेलें आसता आनी हेल्मेट ते कशेंय भायर ओडप नासता. कितें आसता हेल्मेटा खातीर हेल्मेट आसता पण मोस्ट इम्पॉर्टंट आसता ही फाटली स्पायन. केन्ना केन्ना स्पायन इंजुरी केन्ना केन्ना लक्षात येना पेशंटाक किंवा ती स्लायटली डिस्प्लेस जाल्लो आसता आनी हेल्मेट काडटना जर तुम्ही फोर्सान ओडले आनी ती स्पायन इंजुरी जाली जाल्यार पेशंट परमनंटली पॅरलायज जावं शकता. सो केन्नाय हेल्मेट काडटना हांव सगळ्यांक सांगूं इच्छिता की तुमी एक गुगलार तरी व्हिडिओ पळयात किंवा बेसिक कशें आसता तकली सपोर्ट करून दोग जाणांनी एकट्यान फाटल्यान मानेक घट धरून सवका हात घालून हेल्मेट काडप गरजेचें आसता. तकली ह्या भाशेन किंवा हांगा वयर सकयल चड हालोवंक जायना. हेल्मेट सवका मूव करून वयर काडपाचें आसता जे नाकाक न लागता. हें एक करपाचें आसता. दुसरी आमकां सवय कशी आसता की कोणी पडलो आनी मातसो कॉन्शियस आसा किंवा नासलो जाल्यार उदक दितात. आतां हेड इंजुरी आसली आनी जर तुमी उदक दिलें एक दिवप नासता कित्याक उदक दिलें जाल्यार ते केन्ना केन्ना पोटान न वचता छातयेन वचूं शकता आनी तेचे मागीर कॉम्प्लिकेशन जावप खूब जावं शकता. ह्यो बेसिक 2 गोष्टी जर आमी सगळ्यांनी केलो हे बेसिक जाले. नेक्स्ट आसता आमकां इंग्लिशान सदांच स्टार्टिंग आसता ABC. सो ट्रॉमा मॅनेजमेंट जो आसता न्ही तो सुद्धा बेसिक ABCच उरता. आता ABC म्हणजे कितें A म्हणजे एअरवे, B म्हणजे ब्रिदिंग श्वास घेवप आनी C सर्क्युलेशन इज ब्लड सर्क्युलेशन. आता एअरवे जो म्हणटा ते तोंडा पुरतो मर्यादित आसता. आता कशें आसता फर्स्ट एक्सिडेंट जालो तुमी फक्त पेशंटाची स्पायन स्टेबिलायज केली सगळे व्यवस्थित केल्या उपरांत नेक्स्ट पळोवपाचें आसता पेशंटाचें तोंड ओपन करून तोंडान कितें फॉरेन बॉडी गेल्या जाल्यार. आता लोक म्हणटले फॉरेन बॉडी केन्ना केन्ना कशें आसता आमी गाडयेन वतना कितें खाता आनी एक्सिडेंट जालो सब करून ते ताळ्यान अटकूं शकता, स्वताचे दात मोडू शकता. सो ह्यो गोष्टी आसल्यार तुमी तोंड ओपन करून चॅक करून कितें दिसता जाल्यार बोट घालून काडप आसता. हे केल्या उपरांत म्हणजे कितें आसता हे थ्रोटान वचून खंय चोकअप जावपाचे चान्सीस खूब कमी जातात. ही एक गोष्ट झाली. दुसरे जर पेशंट कॉन्शियस असला जाल्यार तो व्यवस्थित तुमकां सांगतलो, रिप्लाय करतलो किंवा रिस्पॉन्ड करतलो. अनकॉन्शियस पेशंट जाता असो दिसलो जाल्यार त्याची जीप मातशी मुखार घेवपाची गरज आसता. कित्याक जाल्यार जो मनीस न्हिदिल्लो आसता रस्त्यार आनी अनकॉन्शियस जाताना जीप फाटल्यान पडून तो आपल्या श्वासनलिकेक ब्लॉक करू शकता. हे 2 गोष्टी असता. आणि तिसरे बेसिक म्हणजे कशें आसता की तुम्ही जर मानेचो सपोर्ट घेवन ताका एक मॅन्युवर आसता जी चीन खाडकी मातशी वयर करून अशी वयर दवरपाची आसता. म्हणजे कशें आसता की फूल श्वासनलिका एका लायनीन येता सो ब्रिदिंग करपाक बरें पडटा. सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. हे एअरवे मॅनेजमेंट जालें. आता त्याचो दुसरो भाग जो आसता तो आसा ब्रिदिंगाचो. ब्रिदिंग म्हणजे श्वास घेवप. हेतून बेसिक आसता लूक लिसन फील 3च गोष्टी आसता. लूक म्हणजे ऑब्झर्व करप. आता जो तुम्ही आसा जाल्यार ऑब्झर्व कितें करतले की श्वास घेतना छाती वयर येता सकयल येता की ना हेचेर आमकां कळटा की ब्रीथ करता की ना. आयकप म्हणजे कितें केन्ना केन्ना जो श्वास घेतना मनशाचो आवाज नासता पण जेन्ना कितें अडथळो आसता श्वासनलिकेन जाल्यार तो आवाज वेगळो येवं शकता. आनी जो एक्सपिरेशन करता म्हणजे श्वास भायर सोडटा तो तुमकां फील करपाक जाय. तुमी बोटान फील करूं शकता किंवा हे 2 गोष्टी करून जर तुमकां पल्स पळोवंक येता पल्स पळोवपाचे आनी हार्टबीट हे एक भाग जालो. हे 2 गोष्टी करून आमी खुबश्या पेशंटाक वाचोवंक शकता. याचो मुखेल नेक्स्ट भाग म्हणजे सर्क्युलेशनाक CPR करप मातशें डिफिकल्ट आसता. सो बेसिक थिंग आसता की तुम्ही हार्ट स्टेबल करून कोणी हांव रिक्वेस्ट करता हांगा दाखोवप जावचें ना पण CPR म्हणटात किंवा कॉम्प्रेशन्स कशे दिवप हे लेफ्टाक ऑफ द चेस्ट सायडीर तुम्ही 100 ते 120 पर मिनटाक करपाक पडटा आनी 2 ब्रेथ्स दिवपाचे आसता. आता हांगा टोटल डिटेलान एक्सप्लेन करप न्ही बट दिस इज द बेसिक थिंग करूंक जाय. आणि 2 इम्पॉर्टंट गोष्टी आसा एक्सटर्नल ब्लीड. इंटरनल ब्लीड म्हणजे मुको मार लागून भितर ब्लीड जाता ते कळचे ना ते दोतोरा कडेन वचूंक पडटले. आणि एक्सटर्नल ब्लीड तुमकां जर दिश्टी पडटा खंय कितें आसा जाल्यार तुमी तो क्लीन क्लॉथ घेवन टेम्पररी स्टेबिलायज करपाक तेचेर प्रेशर घालप आसता. ते आनी लक्ष दवरप नाकांसून किंवा कानांसून येता जाल्यार केन्नाय कानांसून ब्लिडींग जालें तर इमॅजीन की द डॅमेज मायट बी मोर टू द ब्रेन दीस वीच कॅन बी अ लॉंग टर्म प्रॉब्लम. ही एक गोष्ट पळोवपाची गरजेची आसता. ते एक जालें. सो ही सगळ्यो गोष्टी आमकां एक्चुअली पळोवपाक पडटल्यो विथ रिस्पेक्ट टू द मॅनेजमेंट रोड सायड. आनी हे बेसिक 4-5 गोष्टी जर एक आमी एज अ सर्वसामान्य माणूस करू शकलो टू हेल्प एज अ गुड सॅमॅरिटन लिगली ऑल्सो त्याचो प्रॉब्लेम जावचो ना. आनी शिफ्टिंग अ ट्रॉमा पेशंट टू द एक्सिडंट इज ऑल्सो नॉट अ क्रायम नाव. सो ते करप गरजेचें आसा.